चेअरपर्सन ट्रॅफिक पुलीस आणि आम्ही सगळे हे अप्रेमपाचें काम फिनिशिंग स्टेजीर जे आसा ते पळोवपा आयिल्ले आनी खूब बरें दिसता। हांव खरेंच गेमन इंडियाचे खूब आभारी आसा। तुमकां याद जातली तुमी तुमचे व्हिडिओ क्लिपिंग्स काडून लास्ट टायमची पळया। तेन्ना आमी सांगिल्लें की अरावंड 4 मीटर आमकां रस्तो मेळटलो, म्हणजे सर्वीस रोड पसून आसा पळय न्ही तो इजिली एक गाडी एक बस वचपा सारकी आमकां मेळटली म्हणून दोनूय सायडीन। आनी तेन्ना तांचेर आमचेर खूब टिका जाल्ली, पूण आमी तेन्नाय सांगिल्लें की हे सगळें आमी खूब स्टडी करून आमी खूब विचार करून सीएमा कडेन मिटींग घेवन सीएमान पसून हांगा पळोवन सगळें पळोवन विचार करून गेल्ले। पूण तरी पूण थोड्या लोकांनी ताजेर ऑब्जेक्शन हाडलें, थोडें हें केलें ना जावचें ना हें जावचें ना त्रास जातलो। आनी आज तुमी सपोज त्याच लोकांक हांव मुद्दम एक इन्वायट करता, तांकां एक इन्वायट करता तुमी हांगा येवन आज पळयात म्हणून। आज गेमन इंडियन इतलें सुंदर काम केलां की दोनूय सायडीन आमकां 4 मीटर सोडा 6 मीटरचे रस्ते आसा हांगा। सो एका बरोबर म्हणजे 2 गाडयो बसून इजिली सुटपाक शकता असो आज हांगा वेवस्था केल्ली आसा। आज आमी जो इन्क्लिनेशन म्हणटाले ते पसून इन्क्लिनेशन चड ना आनी सारकें म्हणजे दोनूय सायडीन 6 मीटरचे सर्वीस रोड, म्हणजे पयलीं तरी कमी आशिल्ले दिसता म्हाका, आतां तरी आमकां चड रोड मेळटा। आनी हे 6 मीटरचे रोड म्हाका दिसता वास्कोकारा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा। वास्कोकारा खातीरूच न्ही, वास्कोची जर ट्रॅफिक डिकंजस्ट जातलीच, पूण सपोज फाल्यां कोणी बोगद्यार वचपाक सोदता जाल्यार ताका सकयल्यानूय वचपाक मेळटा, वयल्यानूय अप्रेम्पा वयल्यानूय वचपाक मेळटा। जो कोणी भायल्यान हायवे वयल्यान मडगांव पणजे वता ताका आनी तेवटेन वचपाची गरज ना। आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे आमी सदांच पळयलां की कितेंय वास्कोन प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमचे कडेन वास्कोन एकूच एक्झीट आशिल्लो आनी ते एक्झीट म्हणजे चिखले, कित्याक व्हडल्यो गाडयो हांगच्यान वचनाशिल्ल्यो, तोय बी ब्रीज जाता आतां। तेन्ना हो म्हाका दिसता एक देवाची देण कशी आज वास्को आमकां हांगा मेळ्ळ्या। आज हांगा खंयी तुमी खंयच्याय सायडीन वतले हायवे तुमकां 2 मिनटां टच जाली आनी हायवे तुमी पळयला की इतली स्मूथ आसा। आतां आनी वर्णापुरी टू वेर्णा हें येता, सो इतलें मोठें काम आज सरकार हातान घेता। म्हणजे म्हाका दिसता डबल इंजिनचो जो एक गव्हर्मेंटाचो फायदो आसा तो आज आमकां खरोखरच दिसून येता। हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमान, जाणें म्हणजे आमकां फूल सपोर्ट दिलो। ताणें स्वता येवन हांगा पळयलें, फूल आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट दिलो। हांव गेमन इंडियाचे देव बरें करूं म्हणटा की ताणें बी सुंदर काम करून म्हणजे जे आमचेय बी बरी आशिल्ली ती ताणें हें केली। आनी हें करता आसतना सायडीन गटरूय बांदल्या आमी आनी ताजे बरोबर फुटपाथूय म्हणजे लोकांक चलपाकूय ताजे वयल्यान मेळटलें अशे तरेन एक पूर्ण 100% वेवस्था केल्ली आसा। हांव अशेंच सगळ्यां कडेन मागता की वास्को भितर खुबशे डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा। आतां थोड्या दिसांनी ब्रिजाचें काम थंय स्टार्ट जालें, आमच्या चेअरपर्सनान ताजें इनॉग्रेशन केलें, म्हणजे जो ओवरब्रीज आसा सो थंय ओवरब्रीज येतलो, सो थंयच्यानूय व्हडल्यो गाडयो वतल्यो। सो दुसरें म्हणटा ते आमचे सेंट एंड्रू चर्ची कडलो रोड आनी व्हडलो वायडन जावन 4 मीटर आनी वायड जाता। सो वास्को डेव्हलपमेंट हाची सुरवात जायत आसा आनी प्रत्येक आमचे गव्हर्मेंटांतले मंत्री जावं आमचो सीएम जावं सगळे आमकां पूर्ण पाठिंबो दिता। हांव तांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्या वास्कोकारांक आव्हान करता की हें जें वास्कोन घडटा म्हाका दिसता 20-25 वर्सां आमकां कांयच डेव्हलपमेंट दिसूना, म्हणून हे सगळें एका बरोबर दिसतकूच एक एकदां त्रास जाता। अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा, माती पडिल्ली आसता, ट्रेंचीज आसता, एक एकदां आमचे कडल्यान चुकता, पूण आमकांय 5 वर्सां एंड पर्यंत आमकां रावपाचें ना। आमकां जाता तितले बेगीन वास्कोकारांक एक बरी फेसिलिटी बरी सुविधा आमकां दिवपाक जाय, पूण त्या खातीर आमी प्रयत्न करता। सो सगळे हे प्रोजेक्ट जाता आसतना मातसो खंय तरी लोकांक वास्कोकारांक त्रास जायत, पूण हे सगळे वास्कोकाराच्या बऱ्या खातीरूच आसा। आनी म्हाका दिसता खुबशे लोक म्हाकाय वास्कोकार बरे एप्रिसिएट करतात की कितें तरी घडून येता म्हणून। आनी आमकांय बरें दिसता जेन्ना वास्कोकारान निवडून दिला आनी बरी कामां जाता तेन्ना आमकांय दिसता की तांचोय वोट वेस्ट जावना आनी आमकांय मनाक समाधान दिसता की अशे तरेचे प्रकल्प आज गोंयान वास्को भितर येतात। दाजी बाबा गाडयो वयर येतल्यो आनी आमी पळयता वास्कोन पॅरलल रोड आसा, सो जेन्ना कोण मनीस वयर चडटलो आनी हे जे सर्वीस रोड आसा ताची अलायनमेंट तुमी कशें करपाचें कितें प्लॅनिंग बी केलां? पयलींचे सगळे रोड आसा तशेंच आसा, ताजे बद्दल कांयच हें ना। हांगच्यान जे पळय एक तर हायवेक वचपाक करतले ताका वो म्हणजे एक्झीट। आतां सपोज बाजारांत कोणी आसा आनी ताका मडगांव वचपाक ताका चिखलेसून भायर वचपाची गरज ना आनी हांगच्यान डायरेक्ट गेलो नॉर्मली नो चेंजीस विल बी डन, नो चेंजीस इज डन आनी आसा तशेंच आसा। फक्त हो एक एडिशनल एक्झीट जालो, फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार लोकांक वाटो भरपूर आसा आनी तो ब्रीज जातकूच म्हाका दिसता 3 वाटो जातल्यो। सो पळयता आसतना होलिस्टीक हे करता आसतना विचार सगळ्यांचो करचो पडटा, फक्त डेव्हलपमेंट केलो म्हूण जायना, म्हणून आमकां हो ब्रीज इम्पॉर्टंट। अप्रेम ओन्ली अप्रेम म्हणजे हांगच्यान कोण भायर वचपाक म्हणजे मोस्टली सिटी डिकंजस्ट करपाचो हो एक हें आशिल्लो। सो हांगा पळोवपाक गेल्यार सिटी टोटली डिकंजस्ट जातली। 6 मिटरचो रस्तो हांव सगळ्यांक एकदम हें करता जेन्ना कंप्लीट जातलो
तेन्ना सगळ्यांक एक वेगळे वास्को दिसतले, एक वेगळे वास्को दिसतले. ब्रिज येतलो, आमचे रस्ते बरे जातले. सो एक वास्को इज गोईंग फॉर एन ओवरऑल चेंज. आनी त्या खातीर सगळ्या वास्कोकारांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट दिला. हाजे फुडें सपोर्ट दिवचे. फुडल्या 3 वर्सां भितर तुमकां खुबश्यो चेंजीस वास्को भितर दिसतल्यो. टोटल रिवॅम्प जावपाकूच जाय. कित्याक 20-25 वर्सां आमी वास्कोकार सदांच फाटीं उरल्या. म्हणून हांव सदांच एसेंब्लीत बसून बोवाळ मारता की वास्कोकारांक एडिशनल तुमी पयशे दिवपाय म्हणून. सो त्या खातीर हांव सरकाराचो, आमचो ऑनरेबल CM ताजो हांव खरोखरच आभारी आसा की खंयच्याच प्रोजेक्टाक ऑनरेबल CMान म्हाका केन्नाच ना म्हणूना. आज आमच्या वास्कोन 5 प्रोजेक्ट चालू आसा, अप्रेम चालू आसा. फिश मार्केट कंपिटिशनाक येयलो, चीफ ऑफिसर्स बंगलो आतां इनॉग्रेशन जाता. बायणा पावर हावस स्टार्ट जालो प्रोजेक्ट आनी ऑलमोस्ट तो 1 वर्स 1.5 वर्सां भितर तो जातलो. सो वास्को कितें तरी जाता. पयरूच आमच्या गार्डनाचो बायणा गार्डन जे इतली 30 वर्सां तशेंच खंडरचो जावन पडिल्लो, ताजें पयर रेजोल्युशन जालें, PDN ताजी फायल एप्रुवलाक गेलें, तें जालें की रोखडोच ताजें काम स्टार्ट जालें कित्याक पयलींच ताजो टेंडर जाल्लो आसा. सो ओवरऑल फूल वास्को भितर खुबशीं कामां आमी हातांत घेतल्या. आनी त्या खातीर हांव सरकाराचे, सेंट्रलाचे म्हणजे मोदी सरकार जाका आमी म्हणटा आनी मोदीजींचे खूब खूब आभारी आसा. नितीन गडकरीजी परवा गोंयांत येता 12 तारखेर. आमी तांचे कडेन खुबशे प्रपोजल मांडल्या की आमी तो जो हाजो हे आसा बस स्टँडाचो जो मेन इशू आसा तो बस स्टँडाचो इशू आमी तांचे कडेन फायनल स्टेजीन जो आसा ते उलयतले. आनी शांतीनगर जो पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा तो आमी तांकां सांगला की ती सगळी जी हायवे आसा ती पार्किंग बे करची म्हणून. आनी ती केली जाल्यार म्हाका दिसता शांतीनगर, न्यू वाडे, मंगूर हे जे रस्त्यार पार्किंग करतात ते सगळे बरे हातून म्हणजे जशें आमी बरे एक मुंबय नाल्यार आनी खंय पार्किंग पळयतात तशें पार्किंग हातून हें जातलें. इन्स्पेक्शन दवरलेलें रोडाचें आज सप्ताह खातीर येवपाचो आसा नेक्स्ट मंथ. सो ताका लागून हो जो आमचो एक्झीट रॅम्प आसा तो एक्झीट रॅम्पाच्या कामाक लागून जो रोड ब्लॉक केल्लो तो आतां ओपन करून डायवर्शन्स करतले. आनी तातूंत मागीर कंजेशन कांय जावपाचें ना, लोकांक सुविधा बरी जातली यो वच करपाची. फक्त आमचे कडेन लोकां कडेन इतलेंच एक हें आसा, रिक्वेस्ट आसा की मेळटा थंय अशें पार्किंग करपाचें ना. डेजिग्नेटेड पार्किंग खंय आसतलें तेंच पार्किंग करपाचें आनी सप्ताकाक बरो एन्जॉय करपाचो. सर आतां जेन्ना रोड आमी अप्रेम म्हणटा सो ऑल ट्रॅफीक बी कशें मुवमेंट आसा ताजेर बी तुमी विचार बी सगळो केल्लो आसा, डिस्कस बी जाल्लें आसा काय म्हणटा? हय, डिस्कशन केल्लें आसा. जेन्ना एक्झीट रॅम्प स्टार्ट जातलो तेन्ना हो लेफ्टांतलो रोड जो आसा सगळो एक्झीट रॅम्प तो वयर सड्यार वचपाक किंवा बायणा कोण वता त्या लोकांक वता आनी त्या सायडींतल्यान वचपाक 1 वे जातलो. आनी जे करून जे लोकांक कोणाक वचपाक जाय डायरेक्ट आवट ऑफ सिटी ताका हो एक्झीट रॅम्प घेवन डायरेक्ट वर्णापुरीच्यान वचपाक म्हटल्यार ही नीड नॉट गो फ्रॉम द सिटी आनी तातूंत मागीर ते डिकंजेस्ट जातले आनी सिटी सारकी कंजेशन फ्री जातलें. सर नो एंट्री बी कितें आसा आसतलें आमी ते स्टार्ट जेन्ना जातले तेन्ना मागीर आमी नो एंट्री खंय करपाचें बी आसा तें पळोवन मागीर आमी अकॉर्डिंगली एप्लाय करून नो एंट्री बी नोटिफाय करता. सर आयज इन्स्पेक्शन तुमी हांगा केलां, आमदारूय आसा, चेअरपर्सनूय आसा. कितले मेरेन प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला, कितलो टायम लागतलो आनी वॉट आर द प्लॅन्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लायक टू थँक आवर MLA अँड आवर PWD एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर. तेणी आमचे हे कामा साठी खूब त्रास घेतल्या आनी आमकां हे एरिया दिवपाक तेणें ही हॅज टेकन मोर दॅन अबाउट 2.5 years. लेटर ऑन ही हॅज हेल्प मी आउट. हे मेन काम आमचें हें करपाक तेणें परमिशन दिलें. आनी आतां आमी अशें प्लॅन केल्या इंजिनियरींग थ्रू थोरो इंजिनियरींग करून आमी दोनूय सायडीन सर्वीस रोडाक 600 मीटर दिल्या. दॅट वूड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर दी वास्कोकार. आनी आमचे वास्कोकाराक हे आतां आमचे दोनूय सर्वीस रोड आहा ते दे कॅन फुल्ली यूज इट. ॲट प्रेझेंटली आमच्या ओशियल जंक्शनात एक पियर बॅलन्स आहा ते आमचे सप्ता टायमार तो आमचो स्वतंत्रपाद रोड आहा पळय ते आमी वील क्लोज इट अँड गिव इट फॉर ऑल दी वास्कोकार फॉर दॅट सप्ता फर्निचर्स अँड ऑल. आनी ॲट प्रेझेंट आमी अशें प्लॅन केला की हे आमचे अप्रेम आहा दॅट वील बी कंप्लिटींग इन नोव्हेंबर आनी वी कॅन इन फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर आमी वी कॅन स्टार्ट दीस एंटायर अप्रेम. कित्याक म्हटल्यार की आतां आमी ते DBM-BC करपाक जायना इन रेनी सिजनाक. सो द ब्रीज वील बी रेडी बिफोर दॅट ओन्ली आनी आमचे DBM-BC करपाक आमकां ओन्ली वी कॅन डू इन एंड ऑफ नोव्हेंबर. तशें म्हणून आमी ते डिसेंबर फर्स्ट वीकाक चालू करतले. आनी दॅट्स ऑल. तुमचें नांव कितें सर? म्हाजें नांव दीपक बांदेकर. सर सप्ताक लागून रस्तो टेम्पररी ओपन करपाचें? हय, दोनूय सायडीन आमी रेडी करून ओपन करून घेतले. आनी ते मेन रोड स्वतंत्रपाद ओशियल जंक्शन आहा पळय तांगा बंद करून आमी मदीं एक पियर आहा तो पियर घेतले आमी काम. थँक्यू.
टिका केली आणि खंय तरी सप्तकाचो जेन्ना सप्ताह आसलो तेन्ना मातसो त्रास जावपाक लोकांक. सो आयज तुमी हें कशें पळयता? हाव डू यू लूक एट दीस डेव्हलपमेंट? लास्ट टायम आनी ह्याच जाग्याचेर हांवें सांगिल्लें टिका करपी हे 5 बोटांनी 3 ते 5 बोटां तुमच्या वयर ना, तेंच्यांनी कांयच करूंक पावूंक ना ते आनी काय फुडें काय करचें ना. हें आतां कशें जालां 15 वर्सां पयलीं मोबायल नासलेले असले मोबायल. हांव एक मोबायल डिलर पयलींचो. हे आतां मोबायल येयला तांकां इजी पडला. बटन दाम व्हिडिओ काड आनी उलय. कितें उलय तांकां काय खबर ना. हांकां लोकूच पळयता. हे केन्ना इलेक्शन रावचें ना आनी जिखचेंय ना. कळ्ळें न्हू. आमी कितें काम करता तें लोकांक खबर आनी लोकां खातीर लोकांच्या हिता खातीर आमी वास्कोन कितें करता. पयलीं जो रस्तो आसलो तो 3.75 आसलो न्ही. आतां तुमकां दोनाय वाटेन 6 मिटरचो रस्तो प्लस तुका अपर रॅम्प तोय 6 काय 7 मिटरचो आसा. म्हणजे आनीक कितें जाय तुका. आमी जाणा खंय ना खंय बारीक बारीक मिस्टेक तेचेर तें हें करून व्हडलें काय करप ना. आमी म्हणून देवान आमकां धाडूंक ना खंयच्यान. आमी मनीस आसा ते इंजिनियरूय आहा ते मनीस थंय ते चुकता मदीं मदीं ते आमी करता फॉलोअप करता. पूण लोक खूश आहा आमचे. बरेचशे प्रकल्प येवपाचे वास्को हे तुका 5 वर्सां भितर तुका टोटल चेंज जाले. 5 वर्सां न्हू आमदाराची आनी 3 वर्सां उरलेलीं आहा. तो 3 वर्सां आमचो कसो आमचो मॅनिफेस्टो उलयता. आमी उलयना. आमी मॅनिफेस्टोचेर कालूच हेणी सांगलेलें कोण विराट कोहलीन चड उलोवप ना बॅट उलयता म्हणून. तशें आमी उलयना. आमी ते पच्या उलोवन तें कांय ना ताका मीठ ना कांय ना. पूण आमी लोकांच्या खातीर लोक आमच्या वांगडा आनी आमी जें करता तें लोकां खातीर करतले आनी ते बरें करतले. हांगा येवपाचें कारण कितें जालें आयज इन्स्पेक्शन काडलेलें गॅमन इंडियाचें. आमचो सप्तक लागीं पावलो. ह्या वर्सा 125 वर्सां सप्तक जाता. गेल्या वर्सा फर्निचराक मातसो प्रॉब्लम जालो कित्याक हांगा आमकां काम करता म्हणून आमकां ती शिफ्ट करूंक पडली फर्निचर तान्या हॉटेलच्या ऑपोजीट. पूण ह्या फावटी गॅमन इंडियान एक बरें काम केलें बा हो एक रस्तो ओपन केलो म्हणून. पूण आतां हे 5 दिसांनी हो ओपन एक करता लेफ्ट हँड सायडचो. रायट हँड सायडीन तेणी सांगला टेम्पररी तुका सप्तक टायमाचेर आपूण एक 10-15 दीस तुका ओपन करता. म्हटल्यार आमकां फर्निचर जी त्या जाग्याचेर पयलीं आसलेली त्या जाग्यार येतली आनी लोकूय खूश जातले. म्हटल्यार ह्या वर्सा सप्तकूय बरो जातलो आनी लोकांची व्हेकलाचें हें वचपाचें तें कांय प्रॉब्लम ना. पूण लोकांनी मातसो खंय कितें जाय जाल्यार मातशें पळोवन घेवया आनी कांय ना. रस्तो ओपन जातलो सप्तकाक. दोनाय वाटेन तुमी ओपन करता म्हटल्यार फर्स्ट लेफ्ट हँड सायड करता म्हटल्यार आनी मागीर टेम्पररी हांगा ह्या वाटेन ओपन करता. तुम्ही पळयतात GNH. अब पंचामृत के हेल्दी फोर्टिफाइड राइस के साथ मिलेंगे हेल्दी फोर्टिफाइड आटा, नेचुरल एंड केमिकल फ्री कोल्ड प्रेस ऑयल एंड न्यूट्रिएंट्स फिल पिंक सॉल्ट. संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन घर घर में पंचामृत.